नमस्कार. आमच्या आयच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आमचे बरोबर आसा आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट प्रेमानंद नानुसकर. सर येवकार तुमकां आमच्या कार्यावळीन. नमस्कार. तुमची कॅम्पेनिंग कशें चल्लां? आम्ही डे टू डे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता न्हू तेतून ऑलमोस्ट आमी 300 to 400 हावजीस करता. आमचे स्टाफ करता. दोन वाटेन स्टाफ करता, दोन वाटेन आमी करता. मॉर्निंग ऑर इवनिंग अशें कॅम्पेनिंगाक आमकां भरपूर रिस्पॉन्स गावपाक लागला. लोकांचें कितें म्हणणें आसा? लोकांचें इतलेंच म्हणणें आहा की एक हे टायम बदल गोंयांत जायो पडटलो, कित्याक हे जे सरकार पयला BJPचे आनी काँग्रेसीचे जे लोक हेचे इटल्या तेंचेर, कित्याक हांकां कोणाकूय जिखयल्यार हेवटेनसून तेवटेन जाम मारतले. बिफोर इलेक्शन काँग्रेसीचे मनीस BJPन वयताले, आतां काँग्रेसीचे मनीस BJPचे मनीस काँग्रेसीन वचपाक लागल्या. सो एक हेवटेनसून तेवटेन गेल्यार एकूच जातलें गणीत, म्हणून त्या खातीर लोकांनी विचार करची गरज आहा की ह्या फावट आम आदमी पार्टीक हाडपाचें. तुमी म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स लढयले, वायस चेअरमॅन पासून जाल्ले. कित्याक दिसलें तुमकां की आपणें आमदार जावचो? हांव 2010 हांव जेन्ना कावन्सिलर जालो तेन्नाच ही कॉन्स्टिट्युएन्सी नवीन जाली 12 आनी 12 जाल्ल्या कारणान कितें आसलें की नीव वाडे आनी वाडे ही अशी एरिया आसली ती म्युनिसिपालिटीन पडटाली आनी तेतूनसून कमीच कमी एक 15,000 वोट हे आमचे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सींतले हांगा पडटाले. आनी एक हांव स्थानीक आसलो आनी म्हाजे इशू आसले की हांगा नीव वाड्यार आमची घरां आहा ती एक नांवार जावपाची म्हणून आमी खूब आमचो बापूय MG नासतना ताका झुजलो की नांवार जावची घरां. आनी त्या खातीर लोक म्हाजे कडेन येयले की तूं आतांच कावन्सिलर जाला आनी ही एक संदी येयल्या MLA जावपाची आनी तूं जर MLA जालो जाल्यार आमची घरां नांवां जातली हें तांकां आशा आसली. म्हणून तेन्ना म्हाका लोकांनीच फुडें काडलेलो आनी हांव 12 बसलो. पूण काही कारणां खातीर एक कमी दीस गावले म्हणून आमी ती MLA मातशें चुकले. पूण तेन्नाच हांवें लोकांक सांगलेलें की म्हाका त्याच टायमाक संदी दिया नाल्यार व्हडलीच चूक करतले, कित्याक हो मनीस जो हांगा आमदार जाला 10 वर्सां एक नंबर फटींग आश्वासता मोविन गुदिनो तो बिल्ला रावतालो. बिल्ला तेणी गुंडागिरी हें तें केलें आनी त्या टायमाक लोक ताका धांवणोवपाचे आसले बिल्लाचे आनी त्या खातीर तो गोंया हांगा दाबोलीन येयलो बसलो आनी दाबोलीन अशी फटींग आश्वासन दिलें की आपूण मिनिस्टर आसलो, हें काम करतलो, तें काम करतलो, तें काम करतलो करून लोकांक फटींग आश्वासन दिली आनी तितून लोक थोड्यांक अशें दिसलें की खरेंच करतलो काय म्हणून. आयज ते ताका लोक म्हणटा की आमी व्हडली चूक केली. तेज्या नंतर कितें जालें की जेन्ना 17 कितें जालें तो BJPन गेलो. काँग्रेसीतून वचून तो हांगा जिखनासलो तेन्ना आनी BJPन गेलो. BJPन गेल्या कारणान कितें जालो पर्रेकर घेवन भोंवलो ताका. मनोहर पर्रेकाराचो मान आसलो कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणून ताका वोट केलो पर्रेकरा खातीर आनी 17 जिखलो आनी परतूच तेच काम करप ना कांय ना, फक्त तो हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावना. तो पणजे रावता, जाय तेन्ना आपल्याक येता, लोकांक गावना. आतां तो MLA इलेक्शन येयला आनी हे इलेक्शनान कमिशनरान एक न्यू रूल काडला की 5च लोक घेवन भोंवपाक जाय, 10 लोक घेवन भोंवपाक जाय, मिटींग्स ना म्हणून ताका डोर टू डोर लोकांचे वयता आनी लोक ताका धांवणोवपाक लागले ऑलमोस्ट. नाल्यार तुमी पळया नाल्यार ताका धांवणोवपाक लागला कित्याक ताणी 5 वर्सां काम करूंक ना. आनी ही संदी जर आतां जी 22 संदी आमच्या दाबोलकारा लोकांक येयल्या ती चुकयत न्हू जाल्यार आमी ऑलरेडी 10 वर्सां न्हू 15 वर्सां फाटीं गेले, कित्याक ही 10 वर्सां ह्या मोविन गांधीच्या हातींनी कॉन्स्टिट्युएन्सी पडली आनी हेणी ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी वाट लावन उडयली. एक तर सगळे गटर नाला बिला अशेंच व्हांवता, सिवेज करप ना, यूथ इतले बेकार आहा. 3000 यूथ आयज गरजेची नोकरी गरज आहा तांकां युथांक. टॅक्सीवाल्यांक त्रास केले तेणी, टॅक्सीच्या मिटराचेर करप्शन केलें आनी मेजर टॅक्सीवाले आमच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन एअरपोर्टाचेर आहा आनी तांकांच तेणी लुटले. म्हणजे तेंचेच कमिशन खालें. एक तर एक MLA नाल्यार मिनिस्टर आसता तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांचे मिटराचे गव्हर्मेंट पयशे स्वता भरता आसतले. गोंयांत खुबशे अशे MLA मिनिस्टर आहा की ते मिटराचे पयशे बीन 15 आपूण भरता आसतले, पूण हो आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी वोटरांचे चोपडांचे पयशे कमिशन खाले. सो असल्या मनशांक आयज धाडना जाल्यार व्हडलीच चूक जातली आमची दाबोलकारांची. तुमी MGP फाटली 2 इलेक्शन्स तुमी MGPचेर लढले. ह्या फाटी आपण कित्या खातीर आयले? ना MGPचे 2दा लढलो खरो, पण MGP पार्टीचे वोटर आमचे आहा पूण ते विनींग हेका पावनासलो. दोनीदा बारीक बारीक हेतून वचपाक लागलो आनी हांगा एक नॉर्थ इंडियन चड आहा, सावथ इंडियन लोक आहा तेतू खातीर ते नॅशनल पार्टी पळयताले आनी तेच लोक म्हणपाक लागले की तूं इतलें काम करता तूं नॅशनल पार्टी कित्याक जॉयन जायना. सो नॅशनल पार्टीक जॉयन जावपा खातीर हांवें हें डिसिजन घेतलें आनी म्हाज्या सपोर्टरांनी सांगलें एक बरी पार्टी करतलो जॉयन जातलो जाल्यार तुका आम आदमी आहा आनी आम आदमीन एक दिल्ली मॉडल इतलो केला. हांव ताका दिल्ली वचून पळयला. सो आमकां जर आम आदमी पार्टीक 5 वर्सां गोंयांत दिवन आमी हे फाटले 25 वर्सां हे फाटीं गेल्या गोंयांत ते आमी फुडें हाडूंक शकता.
तुम्ही दिल्लीच्या मॉड्युला बद्दल सांगले थंय फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी फ्री उदक मेळटा अप टू अ युनीट सो ती स्किमूय गोंयान लागू करतले म्हणटा सो तुमकां कितें दिसता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताजो फायदो जातलो फ्री इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती 25 वर्सां पयलीं जाय आसली पूण होच मनीस मोहीन गुदिनो हेणी करप्शन केलें ट्रान्सफॉर्मराचेर पयशे खाले ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर व्हरप आनी पेंट मारून हाडून लावप जेन्ना जर तें बंद जालें जाल्यार फ्री इलेक्ट्रिसिटी गोंयकारांक पयलींच गावपाची तें सोड उदक आमकां फ्री गावपाकूच रायट आमचो आहा कित्याक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवंक शकता उदक कित्याक उदक आमचें इतलें पावस पडटा गोंयांत आमचे कडेन उदक भरपूर आहा उदक फ्री दिवंक शकता पूण हे गोवोरमेंटान हेजेर आयडियाच ना लोकांक की अशें फ्री दिवंक शकता म्हणून हे फक्त बजेट वाडप आनी तेजेर करप्शन करप आनी आपली पॉकेटां भरप आपले बंगले बांदप फॉरेनान पयशे धाडप हेंच चल्लां तेंचें सो बारीक जनतेक कांय हांगा बेनिफीट जायना आनी आम आदमी पार्टीची जी पॉलिसी आहा ती हांव केजरीवाल सरा वांगडा खुबदां बसून डिस्कस करता आनी म्हाका आयडिया की हे जेन्ना 22,000 करोड बजेट आसता तितले 20% कमिशन नॉर्मली खाता हे सो तेच जर पयशे गरिबांक दिले मिडल क्लास लोकांक दिले तांकां गरज जाता ते पयशे काय चोरून दिना आमी जे चोरून जर 100 लोक खातात तेच पयशे आमी 10 लाख लोकांक पावयतले तेंचेच पयशे तेंचेच पयशे तांकां येता तुमकां कशें दिसता की एक 200 लोकांनीच कमिशन खावपाक तेंच्यांनीच बंगले बांदपाचे तेंच्यांनीच फॉरेनाक भोंवपाचे मजा मारपाची सगळ्या लोकांक गांवांनी न्हू ते पयशे काय लोक खंय भोंवपाक आनी येवपाक ते पयशे तांकां शिकपाक आनी हेकाच वयतले यूज जातले भुरग्यांक तुमचे वेदर इलेक्शन आसूं किंवा नासूं पूण तुमी खूब सोशल वर्क करतात इवन पॅन्डेमिकान तुमी खूब सोशल वर्क केले सो तुमी एक मुद्दो उखलून धरिलो तो टॅक्सीकारांचो जशें तुमी सांगलें की तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन टॅक्सीकार खूब आसात फाल्यां जर तुमकां तांणी चान्स दिलो जाल्यार तुमचे तांच्या खातीर विजन कितें आसतलें टॅक्सीकारांक टॅक्सीकारां खातीर स्पेसिफीक हांव टॅक्सीकारांक कित्याक हे आमच्याच वाठारांतले लोक भुरगे ते बाबडे आयज ते खूब त्रासान हांवें पयर एक दीस पळयलो की एकटो भुरगो गोल्ड दवरून मिटर घेतलो अशें म्हणून सांगतालो सो टॅक्सीकारांक हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की एअरपोर्टार टॅक्सी आहा ती आमच्याच मुरगांव तालिगांवचे खूब आहा मागीर कालांगूट हेटून देंवन येता दिल्लीन टॅक्सीवाल्यांनीच केजरीवालाची कॅम्पेनींग केलें टॅक्सीचेर फाटल्यान बोर्ड लायलो वो लोक बसता तांकां सांगपाक लागले कस्टमरांक की ह्या फावटी आम आदमी हाडपाक जाय आनी हें तें सो हांव रिक्वेस्ट करता टॅक्सीवाल्यांक की तुमी एक चान्स दिया आमकां हांव पर्सनली रिक्वेस्ट करता एक चान्स दिया तुमी टॅक्सीवाल्यांच्या फॅमिलीकूय रिक्वेस्ट करता की एकूच चान्स दिया आमकां आमी टॅक्सीवाल्यांचो प्रॉब्लम सॉल्व करतले तेंचे फॅमिलीचे कॅर घेतले तेंचे भुरगे शिकपाचे हें तें सगळें कित्याक तें जेन्ना जेन्ना कोवीड जाल्यार फर्स्ट डायरेक्ट इफेक्ट तेंचेर जाला पयली टॅक्सी बंद हॉटेल बंद सो तेंच्यांनी कशे दीस काडले ते तांकां खबर आहा सो एकूच 20 दीस उरल्या ह्या फावट आमी आम आदमी पार्टीक टॅक्सीकारांक रिक्वेस्ट करता तुमी आम आदमी पार्टी हाडा आमी तुमचे फूल कॅर घेतले फूल सबंद गोंयकारान टॅक्सीवाले आहा तेंचे सगळ्यांचे कॅर हांव घेवन दाखयता थ्रू केजरीवाल सर आमी अशें धरून चलया की इलेक्शन्स जाल्या आनी लोकांनी तुमकां विजयी केला ओके जाल्यार ह्या फुडल्या 5 वर्सांक ओवरऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या खातीर तुमी कितें प्लॅन ऑफ एक्शन थारायला हांव 2010 जिखलो आनी रोखडेंच 12 इलेक्शन जालें न्हू तेन्ना बारीकशे वोटान पडलो चड आनी हांवें सोमतें ऑफीस घातलें आनी जेन्ना गोवोरमेंटाची स्कीम आसली लाडली लक्ष्मी हावज वायफ सिनियर सिटीजन हें तें हांव तेज्या पयलीं एक आनी एक हें आसलें काँग्रेस टायमार एक 25,000 गावताले कन्यादान म्हणून कितें तरी ती ताका स्किमी केल्या लोकांक खबर नासता खूब जाणांक 25,000 गावताले ते ताका हांवें दिल्ले बिफोर आनी 12 उपरांत जेन्ना स्किमी हें जालें तेन्ना हांव सदांच ऑफिसान एक स्टाफ दवरतालो आनी तेजे कडल्यान काम करून फ्री ऑफ कॉस्ट कोणाकूच ऑफिसान पांय दवरलो ऑफिसान काबार केल्लें काम सो तेन्ना आनी 12 हांवें MLA इलेक्शन केलें तेन्ना हांवें डोर टू डोर भोंवोन एक असो कॅन्डिडेट की हांव 90% टू 95% डोर टू डोर करता आनी ईच एंड एवरी इशू म्हाका खबर आहा ईच एंड एवरी इशू खबर आहा सो म्हाजें खूब विजन आसलें की दाबोलीन एक बरी सिटी करचो म्हणून दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरी जावपा कित्याक नियर बाय एअरपोर्ट आहा इतलो ट्युरिस्ट येता इंटरनॅशनल लोक येता देंवतात जाल्यार भायर सरलो काय रस्ते फुटलेले गावता रस्ते फुटलेले घातले तो कोणी एक एअरपोर्टार देंवलो काय कितें तरी अशें दिसपाक जाय बाबा आमचे गोंयान पावले सुंदर गोंय आमचें हें पळयलें जाल्यार मोविनान फोंडान घातलें कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांकूय घातलें आनी ते रस्तेय घातले फोडून तोडून आनी हें ना प्लॅनिंग ना सो म्हाजें एक विजन आसलें की
दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी अशी फुलीश करपाची पयलीं म्हणपाची सिवरेज अंडरग्रावंड केबलिंग हे बारीक बारीक इश्यूज आसा हांव 12 जिंकलोलो 22 सगळे कंप्लीट आसपाचे इश्यूज खूब आहा निवाडे घरान नांवार करपाची आहा निवाडे सर आशे डोंगरी म्हूण चिखले हॉस्पिटला फाटली बोगमोलो आहा दाबोली आहा ही सगळी नांवार करपाक जाय जाल्यार तेका एक लिडर आसा तेका इच्छा आसपाक जाय इलेक्शन येता तेन्ना आतां आमी नांवार करतलो म्हणटा परत 5 वर्सां सोडली ही कितली वर्सांच जाले हे करता सो हांव रावता दाबोली पळय ही सगळी घरां आमची दिसता तुका न्ही ही लिगल लँड आनी ही सगळी कॉमनल लँड हांव इतलो म्हण सांगता की जेन्ना घरां नांवार जातली कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्यांक लास्ट नांवार म्हाजें घर करतलो पयलीं सगळ्यांची करतलो लास्ट म्हाज्या नांवार करतलो कित्याक हांव हे घरा हांगाच जाले आमी 45 इयर्स ओल्ड म्हणजे आमकां खबर आहा निवाडे नांवार घर आसलें की एक भंय वयता ह्या घरांक कोण हात लावपाचें ना मोविनाच्या धमक्यांक ते बाबडे गरीब लोकांक भियेता निवाड्यार हात लावपाक जावपा ना ताका फोके खबरी फक्त ते गरिबांक भिवपाचें निवाड्यार जावचें ना हांवें तेन्ना सांगलें ताका निवाड्यार घराक हात लायल्यार सांबाळ म्हणून दाबोलीची उदरगत करप वो हावेस घेवन नानोस्कर बाब मुखार सरल्यात तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट